नमस्कार. आयच्या सत्ताग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. पणजेची वेंचणूक आनी एक प्रचार कितें चल्ला आनी पणजे ह्या खिणाक कोण फुडें आसा असो दिसता आनी कित्या खातीर. चार मनीस आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर. पयले आसात गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब ढवळीकर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे संपादक राजू नायक, स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी प्रेमानंद बाब मामरे, स्वागत. आनी चौथे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी राजन डिमेलो, स्वागत. हांव राजकीय पक्षा म्हळ्यार मागीर वता. पयलीं तुमकां विचारता, जर्नलिस्ट म्हणून पणजेचो इतलो प्रचार पयलो, कसो जालो हो प्रचार आनी कोण फुडें आसा असो दिसता? म्हजे कोतान प्रचार जो जसो जावपाक जाय, ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सी आनीक सगळे स्ट्रॉंग प्लेयर्स, ताका लागून प्रचार जसो पळय जावपाक जाय, सगळे लोकांक कळप आमी उबे रावल्यात, आमचे पक्ष हें करपाक हे सगळे उमेदवार आनी तांचे पक्ष यशस्वी जाले अशें म्हाका दिसता. ते नदरेन बरो खडेगांठ असो शब्द वापरयता आमच्यांनी. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार न्ही, कोण फुडें आसा पळोवपाक गेल्यार न्ही, आज दोग जाण फुडें आसा काय दिसतात. तातूंत भितर एक बाबूश मोन्सरात आनी दुसरो सुभाष वेलिंगकर. हे दिसतात पूण कशें BJPची एक यंत्रणा स्ट्रॉंग आसा, ती सामकी ग्रावंड लेवलाचेर वेगवेगळ्या लेवलाचेर काम करता. तांचे स्वताचे कॅडर आसा ते काम करतात. सो मत हे फुडें आसा हाजो तांकां मतां पडटलीं अशें न्ही. निमाणे 2 दीस म्हाका दिसता लोक विचार करतले. पणजेकार हो सुबुद्ध बुद्धिमान मतदार आनी तो पणजेचें अस्तित्व ठरोवपाक मतदान करपाचो आसा. ताका लागून अशे तरेच्या भुलभुलैयाक जे पळय मतदार पळयतात, ह्या बाबूश किंवा सुभाष वेलिंगरान केलां, तांकां ते मत दितले अशें ना. ओके, संजय बाब कितें दिसता, कोण मुखार? हय, मुखार म्हणत जाल्यार आत्तां आमी सध्या उलोवया फक्त प्रचारान कोण मुखार आसा ते, अशेंच न्ही. कारण निवडून कोण येतलो ही आज मतदार, राजून म्हटल्या त्या प्रमाणे मतदार इतके हुशार आनी इतके सुबुद्ध आसा. तातूंतय परत ते पणजेचे मतदार. आमी म्हणत आसता की पणजेचे मतदार हे चड हुशार किंवा चड चिंतून मत दिता. सो प्रचारा भितर ऑफकोर्स बाबूश मोन्सेरातान सगळ्यात पयलो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अनावन्स हीज कॅन्डिडेचर आनी आपूण निवडणूक लडयतलो. मागीर काँग्रेसी भितर गेलो, काँग्रेसीचो उमेदवार जालो, ही फुडली गोश्ट जाली. सो आपोआप सुरवात ताणें केल्ली, ताका जास्तीत जास्त वेळ मेळ्ळा. BJPच्या सिद्धार्थाक कमीत कमी वेळ मेळ्ळा, कारण ताची उमेदवारी ही सगळ्यात शेवटी जाहीर जाली. पण तरी पण आत्तां म्हाका दिसता की हे 3 जाण खूब फुडें दिसता प्रचारा भितर, की बाबूश, सिद्धार्थ आनी सुभाष वेलिंगकर. वाल्मिकी दिसना, कारण वाल्मिकीचो प्रचार, आपाचो प्रचार हो दुसरे तरेन चलता. म्हणजे ताचो जाहीर प्रचार कमी आनी सायलंट प्रचार चड, कारण तो भोंवता आसतना दिसता सगळ्याक. तो आनी ताची टीम भोंवता आसतना दिसता. जो मे बी आमी जे म्हणटा प्रचार दिसता त्या प्रचारान तो दिसना. सो त्या हातूंत क्रम लायत जाल्यार म्हाका दिसता की बाबूश, सिद्धार्थ, वेलिंगकर आनी वाल्मिकी अशे तरेन तांच्या प्रचारा भितर ते फुडें आयल्या. 25 वर्सां तांचो आमदार आसा, तांची यंत्रणा पणजे. तुम्ही एक एग्रेसिव्ह कॅम्पेन माउंट केला. विल दॅट बी इनफ? सी, आम्ही माउंट जी केला एग्रेसिव्ह ऑन द बेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर गिवन ए गुड फाउंडेशन बाय द BJP itself by actually hurting Utpal tremendously, making a fool out of him. आणि उत्पलाचो स्टेटमेंट, first statement, which was an emotional and correct statement that came from his heart. Whenever you want to do good, obstacles come on the way. That means he had an intention to come forward, but he was backstabbed, and made it very clear that it was only in the intervention of the chief minister that finally that stalemate was broken and the ticket was, at least they declared it before the date of filing nomination. These are his words. So when you take this whole thing into the picture, the BJP Karyakarta, which had discipline for 25 years under the leadership of Parrikar, where even Babush Moonsarat, our candidate today, joined the Goa Forward Party, not to be a candidate against him. He's made it very clear. And I was that time in that party where he joined. Yeah. Today, things are turning out quite funny. You see, the Manohar Parrikar ji brigade ahli, they are today working against the BJP. This is very clear. Okay. Because I'm giving one short incident. Yesterday there was a meeting of well-wishers at Madhavi Hotel, where top leaders, which included the candidate, the chief minister and the organizing secretary were there. Utpal was requested to come on the days, he refused to come on the days. He has sent a clear message, I am not happy with the situation. Okay. Mamre Bab, बाबुशा सारको कॅन्डिडेट आणि फर्स्ट टाइम म्हाका दिसता काँग्रेसीचे कॅम्पेन जे आसा
ते बरेच सिस्टमॅटीक आनी एग्रेसीव कशें चलता. कितली तुमी सक्सेसफूल जातले टू काउंटर देम विथ युअर लेगसी ऑफ दीस 25 years? पहिले म्हणजे तुमकां सांगपाक की बाबूस हॅज नॉट कॉन्टेस्टेड फर्स्ट टायम इन पणजी. ही हॅज बीन ऑलरेडी डिफिटेड बाय सिद्धार्थ कुलकर्णी इन 2017. दॅट इज हिस्ट्री. ओके, आमचे जे हे पळय आसा भारतीय जनता पक्ष हो एक शिस्तबद्ध पक्ष आसा आनी आमची एक पद्दत आसा सगळी, आनी त्या पद्दतीनुसार कॅन्डिडेटाचें सिलेक्शन हें जाता. म्हणजे हांगासून नांवां वतात, सेंटराक ती वतात, ते ताजेर ते सगळे विचार करतात आनी त्या प्रमाणे त्या पद्दतीनुसार कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्लो आसा. आनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्या नंतर उत्पलन सांगलेलें आसा की जो पक्षाचो आदेश आसा तो आपूण मानतलो. आय एम हॅपी. आनी ही हॅज बीन कॅनवासींग अलॉंग विथ द एज पर द ही हॅज बीन टोल्ड बाय द पार्टी टू कॅनवास. 2017चो तुमचो विजय आनी आतांची निवडणूक हातूंत भितर एक व्हडलो फरक आसा तो म्हळ्यार सुभाष वेलिंगकार. आनी ही इज ऑल्सो कॅम्पेनिंग व्हेरी अग्रेसीव. तुमकां खबर आसा न्ही की सुभाष वेलिंगराचो जो पक्ष पळय आसा गोवा सुरक्षा मंच हो पयले फावटी इलेक्शन लडयना पणजेसून. हाजे पयलीं ताणें 2दा इलेक्शन लडयलां. पयले फावटी केतन भाटीकार ह्या मनशाक ताणें टिकेट दिली 323 काय कितें मतां. तो बेपत्ता जालो तो एमजेक सांपडलो थंय हांगा फोंड्या खंय तरी. दुसरो तांचो अध्यक्ष गोमंत सुरक्षा मंचाचो अध्यक्ष आनंद शिरोडकर ताणें परती मागीर आमच्या भाईच्या विरुद्ध निवडणूक लडयली. 200 काय कितें तरी मतां पडली आनी तो जो ना जालो तो आतां अजून दिसना. म्हणजे आतां सुद्दां अध्यक्ष माजी तो हरशी तो हाजे कॅम्पेनीन आसूंक जाय आशिल्लो तो दिसत ना. आनी सुभाष वेलिंगराचो सगळो कितें पळय जमाव बिमाव तुमकां दिसता पळय तुमकां तो सगळो गोंयसून हांगा थंयसून आयिल्लो जमाव तो ताच्या फाटल्यान आसा. पणजेकार हे सुबुद्ध तुमीच सांगला आतां पर्यंत सुबुद्ध कशे हे आसात मतदार आसात. म्हाका दिसता कोण कित्याक पळय उबो रावला न्ही, कोण इलेक्शनाक कित्याक लागून उबो रावला, कोण जिखपाक रावला आनी कोण कातरपाक रावला, कोणाची हात मिळवणी आसा हे सगळे पणजे सुबद्ध नागरीक पळय 200-300च्या वयर वचची ना. म्हाका दिसना. म्हाका तो 500चे फुडें बी येत थंय असो लागीं. म्हणजे हे 200-300 पळय आतां जो वालोर आहा तो 500. कारण तुमीच म्हणला न्ही की पणजेचे नागरीक पळय आसा ते सुबुद्ध आसा. प्रत्येक मतदाराक कळटा कोण कित्याक लागून उबो रावला पळय तो. ओके. आनी शेवटी जे निवडणूक पळय आसा तातूंत मतदान करता आसतना प्रत्येक मतदार तो जो हे पळय आसता ते आपूण खंय तरी जो जिखतलो कॅन्डिडेट जो पार्टी कितें तरी फुडें करतली सगळ्यांक इतिहास ह्या वेगळ्या पार्टीचो खबर आसा आनी त्यामुळे ते सुबद्धपणे मतदान करतले आनी भारतीय जनता पक्षाक विजय मिळवून दितले आमकां खात्री आसा की तांचो वालोर 500 मतांचो म्हणून. आनी तुमी तर सुरवातीक स्टेटमेंट केला नंबर 1 बाबूश, नंबर 2 वेलिंगकार म्हणून. प्रचारान हाव आर यू गोइंग टू सो यू एग्री विथ हिम? ना हांवें म्हणलां प्रचारान सुभाष वेलिंगकार हो आपूण जिखपा खातीर उबो रावना. सुभाष वेलिंगराचें ध्येय हातून आसा बीजेपी खरोवप आनी ताका लागून चडांत चड मतां तो काडत जाल्यार बीजेपी हरता. ही तुमची गणित कितें सांगता? वेलिंगकार ताणें तर सामकें 500चे वेलो राजू खंय तरी 1200चे व्हरता. तुमची एरिथमेटीक कितें? हांव ताच्या मदीं बसयता सुभाष वेलिंगराक. खरें तर 500 ते 1200 ही खूब जाली अशें दिसता म्हाका. सादारणपणे म्हणजे ती जेन्ना सुभाष वेलिंगरान अनावन्स केलें गोवा सुरक्षा मंचान की हो आमचो कॅन्डिडेट तेन्नाच्यान म्हाका एक दिसता आनी तातूंत कांयच फरक अजून पडूं ना जेन्ना पणजे भोंवता किंवा प्रचार पळयता तेन्ना की सुभाष वेलिंगराक सादारणपणे 700-750 पर्यंत मतां वचत अशें दिसता म्हाका. वी आर नॉट bothered whether Vellinger contests or does not contest. Our victory doesn't depend. This is your public statement. No. 1 minute. I'm explaining to you. He spoke about 2017. He showed history. Yeah. He showed only part of the history. Okay. The main history was Parrikar was behind Siddharth. He is not there. That is the biggest history. Foundation of history is Parrikar and not Siddharth Kurkolkar and not even BJP. See, there were at least 2 to 3,000 people who had a secular mind but yet used to vote with Parrikar. They had some faith. Those were Parrikar votes. But very important is secular people who had a trust. Though he cheated the people of Paniji for 25 years, showing the creek for 25 years, removing the casinos for 25 years. So yet a hope was there on him. With he gone, history is eliminated. New history is going to be created.
we will win on our merits. Okay. Because we have got a candidate where people have started getting hope. He's capable of performing. ओके तो जेन्ना म्हणटा पळय न्ही वी हॅव गॉट अ कॅन्डिडेट किंवा मेरिट बी म्हणटा न्ही हे डिबेटेबल गोष्टी नाही, या debate करूया ते. आम्ही डिबेट करूया आय विल कम टू डिबेट तो कितने दिसांची पार्टी रावता. एवरीबडी ऑन दिस पॅनल इज वेटिंग टू टॉक अबाउट बाबूश मंसरात दॅट्स व्हाय आय एम डिलेइंग इट एवरीबडी वांट्स टू बट एक गजाल सांगात बिफोर गोइंग टू बाबूश मंसरात नाही येता बिफोर गोइंग टू बाबूश मंसरात मामरे दे ही हॅज रेस्ड अ व्हेरी पर्टिनंट पॉइंट बाबूशेचेर याच आमी तुमकां उलोवपाक मेळटलेच ताचेर पूण एक जो मुद्दो ताणें काडलो ही तुमची पणजेंतली पयली वेंचणूक जंय मनोहर पर्रीकार ना आनी तांचो जो स्वताचो एक दबदबो आसतालो आनी तांचे एक जो एक संचार वावर आसतालो जाका लागून एक अशी 2-3 हजार मतां जी तुमची न्ही पूण जी तुमकां पडटाली ती आज खंय वतली आनी हाजो कितलो फटको बसतालो तुमकां मनोहर पर्रीकर जरी आमचे बरोबर ना जाल्यार त्याची पुण्याई पळय आसा ती आमचे बरोबर आसा ताजे जे हे पळय आसा पाठबळ ते आमच्या फाटल्यान आसा आनी भारतीय जनता पक्ष हो कार्यकर्त्याचो पक्ष आमचे कडेन संघटना आसा जी म्हाका दिसता माय डियर फ्रेंड मिस्टर रोजान ताज्या पार्टी कडेन ताच्या अध्यक्ष हांगा 5,000 मतां घेवन पडला पयली अध्यक्ष ही संघटना कितें आसा ते आमची संघटना आसा आमचे बूथ पार्टीचे संघटना आसा आमचे लिडर आसात आमचे कडेन संघटन बुथाच्या कमिटीचे भायर बूथ प्रभारी आनी वॉट नॉट ती संघटना कामाक लागलेली आसा तुम्ही कितें म्हणटा फक्त मनोहर पर्रीकराच्या पुण्याईचेर ताजी म्हण स्वताची जी मत आशिल्ली ती तुमचे कडेन इंटॅक्ट उरतली ती आमचे कडेन उरतलीच पण तातूंत एडिशनूय जातली कित्याक कारण आज ताणें जो पळय कॅन्डिडेट पावलेच बाबूश ताजी हिस्ट्री आनी जॉग्राफी जर पळयली आनी तो म्हणटा तो हो म्हणून कॅपेबल ताणें आपले कॅपेबिलिटी ताळगांवां आनी मागीर 5 वर्सां सांताक्रूज रावन दाखयल्ली आसा थंय कितें केलां पळय हे सर्वश्रुत आसा आय विल कम टू यू ताजे जे पळय बाकीचे चारित्र्य आनी ह्यो ज्यो गोश्टी पळय आसा ताचेर चर्चा सगळे कडेन तुमचे वजवता पडटली दाट आसा आनी त्यामुळे पणजेचो सुबुद्ध नागरीक अशा कॅन्डिडेटाक मत घालतलो अशें तुमकां जर दिसता आनी रोजालांक जर दिसता ताका दिसतलें पण ताजो जो रेकॉर्ड पळय आसा जो पळय तो कितें रेकॉर्ड आसा पळय तो आमी उलोवया कितें करून दाखयला पळय ते म्हाका बेटे सांगू न्ही what he has done. No, I want to talk what he has done in Talegaon. What he has done in Talegaon. पहिले ताणें सांगू न्ही ताळगांव आनी म्हणजे ताळगांवां 5 वर्सां सांताक्रूज 5 वर्सां कितें त्या भायर ताजी बायल आनी ती MLA ह्या सगळ्या इतल्यान फक्त बिल्डिंगो बांदप आनी हाजी जी क्रीक पळय आसा सांतिनेची क्रीक जी 25 मीटर पळय आशिल्ली पयली ती 5 मीटर करपाचे जे ताणें काम पळय केलां हाजे वयल्यान ताची पुण्याई कित्याक ती कळटा बाबूश मंसरात ही एक ते दुधारी शस्त्र कशें आता हे कितें जातलें म्हळ्यार ते काँग्रेसीक फायद्याक पडटलें आय विल लेट एवरीबडी टॉक अबाउट बाबूश एंड आय विल अलाव यू टू रिप्लाय नो you feel we are talking about no, I will come to you let everybody speak about their points या काँग्रेसीक माल वतले काय बऱ्याक पडटले लोक मतदार न्ही एक द्विधा मनस्थितीन ह्या इलेक्शनाक आसा एक गोंधळाचें वातावरण आसा इतल्या खातीर हांव त्राजन म्हणटा तातूंत कांय प्रमाणात मातसो सहमत तो असो आसा फाटल्या 25 वर्सान पर्रेकार जें कितें इन्शुरन्स दिवन पणजेन पळय जिखून आयिल्लो ताणें 2004 इफीच्या काळान 200 कोटी खर्च करून पणजेचो कांय प्रमाणात सुशोभीकरण केलें पूण मूलभूत प्रश्नाक हात घालेना पर्रेकाराचें व्हडलें अपयश अशें म्हाका दिसता आनी पर्रेकार जो मेरेन आशिल्लो तो मेरेन लोक फक्त ताजे तोंडा कडेन पळयतालो कारण तो जरी BJP नासलो न्ही ताजे कडेन एक प्रामाणीक चेहरा आनी कांय प्रमाणात सहिष्णू हे दोनी पॉयंट ताजे लोकांक आवडटले इन्क्लुडींग कॅथलीक समाजांतलो वयलो थर पर्रेकार बरो रावतालो ताजें कारण हें BJP कितलोय कॉमिनल आसूं पण पर्रेकारा कडेन ताणें मिशन सालसेत किंवा कॅथलीक समाजाक बाबूशा कडेन होच वर्ग कसो पळयतलो हांव तेच म्हणटा तो हो जो पळय वर्ग आसा हो आज मोदीक लागून कांय प्रमाणात भितरला ताका दिसता BJPक बुद्ध शिकोवपाक जाय दोनूय भशेन पणजेची वाट लायली आनीक वयर मोदीचे पळय ज्या पद्दतीचे तुमी कितें म्हणटा बाबूश मंसरात चलता पण मोदी नाका एक्झॅक्टली ते हांव ताजेर येतालो आतां पूण चलता म्हळ्यार कितें ताणें निर्णय घेवना हो सगळो समाज गोंधळाच्या वातावरणांतल्यान वता म्हाजे कोता निमाणे 2 दीस
तो आपल्या निर्णय प्रक्रियेचेर पावतलो. बिफोर गोइंग टू ट्राजन ताणें कितें उलयलां न्ही म्हाका उलोवंक जाय. आय गिव यू चान्स फॉर दॅट. म्हाका एक गजाल सांगात, ते म्हणटात बाबूश मोन्सेरात ही होप काय ते म्हणटात तशें बाबूश मोन्सेरात ही डिसिल्युजनमेंट? बाबूश मोन्सेरात तांणी एक मुद्दो सांगिल्लो, येता हांव डिसिल्युजनमेंट काय होप त्याचेर येता, की बाबूशान कितें डेव्हलपमेंट केली. आतां तें आमी जाणा बाबूशाची डेव्हलपमेंटाची एक पॅटर्न आसा की तो पॅटर्न आमी तालिगांव पळयला, बरोबर आसा, आनी तोच पॅटर्न पणजे येवचो न्ही असोय सुरवातेक काही एक वर्ग आसा, पण पयलींच्यान आसा वर्ग, आनी तो बिलीव करता की तो तसलो पॅटर्न आमकां नाका म्हणून, पणजेच्या विकासाचे हे वेगळे आसा मुद्दे. पण एक मुद्दो हांगा आसा की क्रीक जी आसा सांतिनेजची ती बरोबर की भाजपा परिकराक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली 25 वर्सां, ती कांयच करूना, कांयच जावना, तशी उरली, कितले फावटी ताचेर चर्चा जाली, कांय जावना. पूण ती जी कितें रुंद आशिल्ली ताची रुंदाय कमी केली, आनी ती कमी करता आसतना सुद्दां कोणाच्या सपोर्टान केली होय प्रश्न येता. बाबूश तेन्ना कोणा बरोबर आशिल्लो, खंयचे वटेन आशिल्लो? बाबूशान प्रत्येक फावटी ह्या सायडीन ही सायड बदलल्या, ती सायड बदलल्या, सदांच तो सत्तेच्या जवळ लागीं रावला, आनी त्या सत्तेच्या लागीं म्हाका दिसता की चडसो काळ तो भाजपा बरोबरय आसा, भाजपाच्या सरकारान मंत्रीय आसा. सो ती जबाबदारी हांच्यांनी घेवपाकूच जाय की जी कितें एक्चुअली जालां तें की बिल्डरांनी आनी काही अशा घटकांनी ती रुंदी कमी करून दोनाय वटांनी कन्स्ट्रक्शनां केल्या, वीच शूड नॉट हॅव बीन डन. ते आतां रिपेर करपाक कठीण आसा, कारण ते ऑलरेडी परमनंट बिल्डिंगाक स्ट्रक्चर्स आयली थंय क्रिकाच्या दोनी बाजूनी. सो ते एक जालें. दुसरो एक मुद्दो म्हाका दिसता की जर उमेदवारच बाबूश म्हणून पळयत न्ही, राजून मोदीचो मुद्दो काडलो की मोदी पेक्षा नाका रे बाबा आमकां बाबूश परवडलो, अशें जालां काय कितें. बट बाबूश इज सिंगल एंटिटी अशें दिसता म्हाका. बाबूशा बरोबर पार्टी किंवा बाबूशा बरोबर विचार की काँग्रेसीनय असो व्हडलो आनंद करचो न्ही किंवा आमचे कडेन आमी कॅन्डिडेट दिला ना, काँग्रेस बाबूशा कडेन गेल्या कॅन्डिडेट म्हणून वो स्ट्रॉंग आसा. आज बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा इन द एबसेन्स ऑफ पर्रीकर, पणजे जिखपा खातीर ऑपॉर्च्युनिटी आसा. बाबूशानूय ते पळयलें की कोणा खंयच्या पार्टीचो टॅग आपल्याक जाय जाल्यार मागीर तो काँग्रेसीचो, कारण बीजेपीचो मेळचो ना. अशें ह्या परिस्थितीन जर आमी वचत न्हय. नाव यू हर्ड एवरीबडी. नाव आय वूड अलाव यू टू रिस्पॉन्ड एंड देन आय विल गो टू मामरे बाब. आता मामरे बाब एकूच मिनटान ट्रोजन की हो जो पॉयंट आशिल्लो न्ही की ह्या सगळ्या गोंधळाच्या परिस्थितीन आय एग्री विथ दीस पॉयंट की आयज लोक बऱ्यापैकी म्हणजे आमी सुबुद्ध बी कितकेय म्हणया, सगळेच मतदार सुबुद्ध आसता. काणकोणचे कमी सुबुद्ध आनी पेडण्याचे कमी सुबुद्ध आनी पणजेचे चड अशें कांय आसना, पूण ते खुबशे जाण अशे गोंधळलेले आसा. आनी आय डोंट नो म्हणजे ते खंय वतले मतदानाच्या दिसा, खंय ते बटन खंयचेर दाबतले. म्हाका दिसता की हातून आनी एक विस्परींग कॅम्पेन किंवा भितर सिक्रेट कॅम्पेन चल्ला असो, एक सायलंट कॅम्पेन, सिक्रेट न्ही, की नोटाचेर मारुया, की तो बीजेपी नाका, तो बाबूशय नाका, तो आनी कोण आसा ते काय जिखून येवचे ना. आमी कितें करुया, आमी आमचो प्रोटेस्ट किंवा नैराश्य किंवा गोंधळ आमी नोटा भितर व्यक्त करुया, असोय एक हे चल्ला की मे बी नोटाची मतां चड येतली काय कितें अशें दिसता. आमचो प्रेमानंद बाबू उलयता कॅरेक्टर, ती भारतीय जनता पक्षाची रुलींग सायडाची तीच पुलवाना, नो इश्यूज. आमी कितें केलां पणजे जेजेर आमी आदाराचेर तेजेर उबे रावता हें ना. आता तो उलय रे फॉर बाबूश, फॉर बाय इलेक्शन फोटो कॅम्पेनिंग तेन्ना कॅरेक्टर कितें आसलो तेजो? तेणें तुजो पाड घातले, ग्रेटर पीडीआर कोणें दिली ताका, आनी फुडें पाड घालपाक बीजेपीन दिवंक ना ताका ती. दॅट कुड नॉट बी डन अनलेस द चीफ मिनिस्टर सायन्स इट. हें तेन्ना मामरेचें तोंड खंय आसलें? कोण आसलें सगळें, तुमचे कडेन उलोवप जायना. तुका सांगता काल देर हॅव बीन फर्स्ट टायम in the history of Goa's BJP, ever since it has come to power, Tendulkar made a statement that we have made a representation to the chief minister to remove the casinos. Can I call it when? Party making a representative to the government in Goa, kapasiyat कोणाक आसली आनी चीफ मिनिस्टर उत्तर दिता म्हाका टायम नासलो ते मेमोरंडम पळोवपाक, आय विल लूक इन टू इट. ही आयज दशा ओपन जाला बीजेपीची. सो कॅरेक्टराचेर उलोवं नाका. पणजे 25 वरां तेच 25 वर्सां तोच मशाल घेवन वचपी काजिनो काडपाक ते आतां चीफ मिनिस्टर म्हणटा आय विल लूक इन टू दॅट. आनी बीजेपीची धाडस जाली फर्स्ट टायम पक्ष सांगपाक सरकाराक. हेच्या आदी केन्ना पळयलो तुमी, केन्ना बरयलो तुमी? फर्स्ट पयलें म्हणजे तुमी जो पळय आमचे सन्माननीय राजू नायक हाणें जो पळय केला स्टेटमेंट की पर्रीकरान गेल्या 25 वर्साच्या काळात काय केलें ना अशें म्हणटा. लेट मी रिस्पॉन्ड. मूलभूत हांवें म्हणलां सुशोभीकरण केलें. मूलभूत सुशोभीकरण नाही, इट इज नॉट ओन्ली सुशोभीकरण.
जर स्पिफीच्या वेळार जर ते भायले 2 पूल जर जावंक नाशिल्ले जे मनोहरान केले इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदारपाक हांगाचे, तर आज पणजेची कितें स्थिती जातली आशिल्ली हे तुम्ही जस्ट इमॅजिन करा. त्या हाका लागूनच आज जर पणजे जर चोकअप जी जातली आसली पळय ती अवॉयड जाली. फाटले भायले जे 2 पूल जाले पळय आनी जो रस्तो त्या भायर हांगासून आउटलेट ताणें तयार केले खंयसून मिरामारसून दोनापावलसून हांगा. आज जो अटल सेतू जालो, मळ्यान पूल जालो, हांगाची उदकाची परिस्थिती सुदारपा खातीर सगळ्यो पायपलायन पळय बदललेल्यो आहा पणजेच्यो. तुमकां खबर आसा की ना, पणजी 80% पळय आसा पणजी हें जें आसा अंडरग्रावंड केबलिंग जालां. आतां उरलेले जे 20% आसा पळय ते आतां स्मार्ट सिटीच्या अंडर रायबंदरा ह्यो गोश्टी जातात. तर अशे अनेक प्रकारचे इनिशिएटीव भायर म्हणजे पणजी हे करपा खातीर ते म्हणतात की बाबूशाचेर उलोवपाक तुमकां अधिकार ना म्हणून. तर बाबूशाचेर उलयत ना हांव. बाबूशाचो ताणी सांगचो न्ही. हांव तुमकां हे दिता आमच्या बाईन कितें केलें पणजे खातीर पळय ते कॅरेक्टर जेन्ना वयर काडटा ते कॅरेक्टर हांव वयर काडिना. ताणीच एडवर्टायजमेंट घाल्या पेपराचेर ताज्या कॅरेक्टराची. हांवें कित्याक काडूंक जाय? थंय बरयलां रेप कसले ताणी घाल्या एडवर्टायजमेंट. अरे बाईचे इंडियन नॅशनल काँग्रेस हॅज अरे पण advertised in the newspaper that their candidate is a rapist. That happened. One. That happened He is a police कायदो हातान घेऊन त्या पोलिसाच्या हाजेर पोलीस स्टेशन जे पोलीस म्हणजे आमची रक्षा करपा खातीर जे पोलीस आसा त्या पोलीस स्टेशनाचेर एक आमदार आसताना ताणें हल्लो केलो. हू इज डिक्लेअरिंग दिस? इंडियन नॅशनल काँग्रेस. इंडियन नॅशनल एडवर्टाइजमेंट इंडियन तुम्ही सांगा ना. इंडियन नॅशनल काँग्रेस इज डिक्लेअरिंग देअर कॅन्डिडेट बाबूच बसरात इज अ रेपिस्ट. Yes. He is a as PDA chairman. He has ताणे हे मारले फातर मारले. गोवा. हे आमदार असताना जो हे घेता आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर आणि देवाचो सोपूत घेऊन ते कॉन्स्टिट्यूशन चेअरमॅन कित्याक केलो काय म्हणून तो चेअरमॅनाक पयलीं हे आयका म्हणजे रेपिस्ट आणि वॉर म्हणून डिक्लेअर बाय द काँग्रेस. अरे चेअरमॅन ताका मागीर केला. पोलीस स्टेशनाचेर हल्लो केलो. चेअरमॅन हे जालो त्या भायर ह्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याक युथ कार्यकर्त्याक ताणें पेट घालो. मग खलप रमाकांत खलपाच्या पुताक पेटयलो. संकल्प आमोणकरांचो कॅन्डिडेट वास्कोचो ताका पेटयलो. कित्याक लागून जो मनीस आज म्हणटा जॉब ना ज्या IT पार्काचेर 4-5 हजार भुरग्यांक जॉब लागता आनी मनोहर पर्रीकरान एक बरें हे करून जॉब लागचे. आमचे गोंयचे जे युथ पळय आसा ते बरे इंजिनियर जावन भायर वतात. तांच्या खातीर हांगा जॉब तयार जावचे म्हणून ताणें थंय हे तयार केलें. थंय ताणें मारून हे करून तो प्रोजेक्ट काबार केलो. बिफोर गोइंग टू हो मनीस आमचो आमदार जावंक शकता पणजेचो. बिफोर गोइंग टू जर्नलिस्ट हे विसरले तुमी सगळे ना याद आहा there is a conspiracy till today. ही आनी कसली conspiracy? Stating facts. कितें उलयता? Stating facts. कोणे सांगले? Facts are not the truth. Facts are not the truth. Okay. Please understand this. My There was God, a conspiracy facts are of not the truth. facts is not the truth. This is a young man. Facts and truth are different. गिरीश चोडणकरान सांगिल्ले This की debate ह्या is- मनशाकडे आपण केन्नाच हे करतो ना म्हणून ताणें काँग्रेसच्या हाका मारले. This debate is turning out to be quite enlightening. No. मागीर Yeah, because That's very enlightening. Okay. yes. What is your Congress truth? itself has discussed. In that assault let me case. rephrase the question. What is your truth? In that whatever he is making those charges, Right. I'm not making charges. there is no case, no FIR lodged, No case will be decided no by the court. no conviction has come, no charges are framed against Babush Munsarat in that. So where is the question of just making a charge? Because you all went there, there is another story going on. I don't know how far it is true. Therefore I told you, facts are not the truth. If I slap you here just now, 4 people see it. It will be great 1 television, minute. but bad for me. 1 minute. When you go out, we go out, and you meet me and you slap me, people will say, Pramod and taka bostot marlo mare. What fact? But the truth is, you hit me because I hit you Truth is before With the other, public. 1 minute. This has been the daylight. It has been reported in the newspaper. Are Baba, what are you? अरे बाबा पुलिसाच्या हाजेर हे मारला सगळ्यांनी व्हिडिओ हे केला. त्या काँग्रेसच्या लोकांना मारले पळे युथ अरे भारतीय जनता पार्टी. व्हिडिओ आर अवेलेबल.
Why there is what truth you want? अरे why are you What truth fighting you want? on incident? One Do you minute. want such an MLA? Why are Let me you? at least allow Who has been a failure in Taligaon and Santa Cruz? राजूभाऊ मला एक गला सांगा तुम्ही ह्यांचे Or डिबेट you झाला want a अरे मनोहर पर्रिकर had to take him to win the by-election. Manohar Parrikar is alive. Manoj Parrikar had to take Manoj Manohar Parrikar. Parrikar has played politics with him. Oh, That is doesn't so then understand. He has been taken for a ride. so By they Manohar are Parrikar. playing That is also politics. politics. No, so you are playing politics. What we are Babush playing Mosera has football. been taken by a ride for the last 25 years by Manohar Parrikar. Okay. That is the theory of This is the Parrikar. most daring statement मागीर- coming out. Hold on. मागीर- राजू त्याला खेळेल आम्ही कडे. ओके मला एक मिनिट That is politics. हे ऐकतगीर तुमकां हेच कन्फ्युजन तुमकां दिसता मतदारां भितर जेन्ना हे जे मेरिट्स ऑफ दीस आर्ग्युमेंट्स आसा आता that is clear. लेट राजू एक कसं लागो झालं, लास्ट या वेळार पहिल्याच खेपे हय. काँग्रेसीन व्हडली भागरोटपण केल्यात बाबूश मोन्सराचा तिकेट दिवप काँग्रेसीक खरं म्हणजे संदी आशिल्ली हे म्हाका दिसता गिरीश चोडणकराले व्हडले फेल्युअर हे 4 पयशे पोटनिवडणुको जाल्यात तातूंत ताणें ज्या पद्दतीन बीजेपींतल्यान आयात केल्ले हांगच्यान आयात केले हाणें भायर उडयल्ले कॅन्डिडेट घेतल्यात खरं म्हणजे काँग्रेसीन एक क्लीन स्लेट बरो कॅन्डिडेट दवरून ह्या इलेक्शनाक बरे तरेन प्रचार करूं येतालो बाबूश मोन्सरात हो आज सगळे लोक म्हणटात बाबूश मोन्सरात जो फाल्यां जिखून जर आयलो काँग्रेसींतले 6 जाणांक घेवन परत बीजेपीन वचून अशें तरेन ताचो रिकॉर्ड आसा ताका लागून लोक जर खरें चिंतले फाल्यां कारण लास्ट मोमेंटार चिंतलेच न्ही लोक की बाबूश मोन्सरात दिवप म्हळ्यार बीजेपीक दिवप त्या परस बीजेपीक दिल्यार कशें अशें सुद्दां विचार करूं शकतात पूण म्हाका दिसता अशें की निमाणे 2 दीस लोकांचो संभ्रम पयस आले एक सांगता काय तुमकां. म्हाका- अरे कोण सांगता हे? ना. 14 ठराव पहिली गँग ना. गँगवर When का you talk मारलेले? of character, आता no, फावटी no. 2021 ना. पंचकालाक गँगवर Okay, हांगा बरें. अटकायचे ना. When you take off character, Hello. I'll make only one statement. क्विकली They have the party president, all India, is charged for murder. ओके असले गुंड आहे इंडियाच्या गाड्या all भारतीय India. जनता पक्ष all You are all India president is a He's charged for murder. He's charged for murder. Yeah, looted Not for our murder. country. Even the judge was murdered. His family has Even the looted judge was country. trying the case was His murder. family has looted the country. एकच मिनिट माझं फायनल You got a murderer as the chief. रामा सांग उलोवपाक दी आमकां आतां मला एकच गेला फायनल सांगा हे जे आर्ग्युमेंट्स असतात आणि ह्या आर्ग्युमेंट्सांचे जे मेरिट असतात व्हेरी फ्रँकली हातूंतल्यानच पणजेची निवडणूक ही भारतीय जनता पक्षाक परत संधी दिवप काय ना आणि बाबूश मोन्सेरात हो पणजेचो आमदार जावपाच्या लायकीचो आसा काय ना ह्या 2 हाचेर येवन रावल्या हय नक्की 2 ह्याचेर येवन रावले या दोन बेसिक प्रश्नांचेर येवन रावल्या हय रावल्या तर ते आसा बरोबर फक्त आता तरी आता म्हाका यांच्यानी इतले उलोवप केला मे बी फुडली फावट फाल्यां तुजो वेळ सोंपला आसा, तुमचो final. आणि दोगांकूच घेवन आणि एक डिबेट करीत जाल्यार मे हा, बी परत चड मेरिट करूया. येवं शकता पूण हांगा कशें जालां ना की राजू म्हटलं अशें काँग्रेसीन खूप व्हडली चूक करून दवरल्या दे हॅड द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी इन लास्ट 25 इयर्स की आपलो बरो कॅन्डिडेट मनोहर पर्रीकर ना आणि बरो कॅन्डिडेट घालून आज कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी बिल्ड करची मे बी गिरीशान परत रावपाचें आशिल्लें तेन्ना तो पर्रीकराच्या अगेन्स्ट रावलो फायट दिली घराघरांनी पावलो एक सिंपथी तयार केली आणि तो परत जर तो राविल्लो जाल्यार खंय तरी बरी बाबूश मे बी इंडिपेंडंट रावू आशिल्लो किंवा आनी खंयच्या पार्टीन रावू आशिल्लो कित्याक बाबूशाक वचून व्यंग मारूं जाय की ते तांणी वगडायली ऑपॉर्च्युनिटी हे जे कितें फायट करता न्ही हांच्या भितर व्हडलेशें मेरिट ना काँग्रेस आनी बीजेपी काय म्हाका फरक दिसना कारण शेवटी जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी आसता तेन्ना बीजेपीन बाबूशाक व्यंग मारली आज ऑपॉर्च्युनिटी आसा आज काँग्रेसीन व्यंग मारली ओके हांव इतल्याचेर थांबता म्हजो वेळ सारको सोंपला आमी जशें लास्ट प्रश्न विचारिल्लो म्हणजे पणजेची वेंचणूक ह्या 2 बेजीक प्रश्नांचेर येवन रावल्या वेदर बीजेपी डिजर्व्स अनदर चान्स इन पणजी आफ्टर मनोहर पर्रीकर काय बाबूश मोन्सेराता भितर लोकांक आशा दिसता काय निराशा दिसता म्हाका ह्या 2 प्रश्नांचेर फुडले जे 2 दीस म्हणटा तुमी ह्या 2 प्रश्नांची उत्तरां पणजेचो मतदार सोदतलो आनी जे तांकां उत्तर मेळटा त्या आदाराचेर मतदान करतलो तुमी विचार करात कितें दिसता तें आमी अशी कार्यावळी इलेक्शन जाता मेरेन तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले आयले इतली बरे तरेन हे केली इतली बरे तरेन डिबेट केली थँक्स अ लॉट पवित्र हॉट प्रुडंट नमस्कार